नमस्कार येवकार गोवा टू नाईट सुयश गावणेकर सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। शेक पॉलिसी 2023 दुरुस्त। शेकवाल्यांनी आवाज काढले उपरांत दुरुस्ती। आदलो 90-10 फॉर्म्युला गेलो, आता 80-10-10 पद्दतीन अणभव नाशिल्ले 4 वर्सांचो अणभव आशिल्ल्यांकय शेक। उज्ज्वला स्किमीच्या लाभार्थ्यांक LPG सिलिंडर आता 600 रुपयांनी। केंद्र सरकारान सबसिडी 200 रुपया वयल्यान वाडोवन केली 300। गोंयच्या काजूच्या नांवान आफ्रिकन काजू विकतल्यांचेर कारवायेचे शेतकी मंत्र्याचे शिनाल। धाडी घालपाचे गिरायक खात्याक निर्देश। राजभवनाचेर मिलेट उत्सवात रवी उलयलो। दिवाळेची सुटी बादिल्ल्यान भुरगीं, शिक्षक, पालकांक लुकसाण। सगळ्यांचे प्लानिंग आसता, तुळशीच्या लग्नाकय सुटी ना। गोवा फॉरवर्डाची सरकाराचेर टिका। देशांत 18 सुवातांचेर हल्ल्याचो प्लान आशिल्ल्या आयसिसच्या 3 दहशतवाद्यांचो गोंय कर्नाटक शिमेर रानात प्रशिक्षण। DGP म्हणटा गोंयांत आयिल्ल्याचो इन्फो ना। गोंय राज्य पाणथळ वाठार अधिकारिणीन केले 9 पाणथळ अधिसूचित। 60 दिसां भितर हरकती सुचोवण्याक मुजत। साश्टीच्या 5, मुरगांवची 2, फोंडे दिवचलच्यो 1 सुवात। पणजे महानगरपालिकेचे नवे बिल्डिंगेची मुख्यमंत्र्यान बुन्याद घाली। 75 कोटीच्या प्रकल्पात अंडरग्राउंड पार्किंग, हेर सुविधा। मुख्यमंत्री म्हणटा काम रोखडेंच। आशियाई गेम्सात भारताची विक्रमी कामगिरी। फाटले एशियन गेम्सातलो 70 पदकांचो विक्रम मोडलो। 11व्या दिसा 79 पदकां सयत 4थ्या सुवातेर। आता मेरेन 17 भांगरा पदकां। शेकवाल्यांनी आवाज काढले उपरांत गोवा शेक पॉलिसी 2023 बदल। शेकवाल्यांनी फाटले बसकेंत केल्ल्या सुचोवण्याचो विचार केला म्हूण मुख्यमंत्री मंत्रिमंडळाचे बसके उपरांत उलयलो। आदी 90-10 फॉर्म्युलान शेक दिताले, आता 10% अणभव नाशिल्ल्यांक, 10% 1 ते 4 वर्सां अणभव आशिल्ल्यांक, उरिल्ले 80% 5 वर्सां परस चड अणभव आशिल्ल्यांक दितले। शेक पॉलिसी तेंच्यांनी जी सजेशन्स पळय दिल्ली पळय ती सजेशन्स अमेंड करून ते केला। मजगती मुख्यमंत्र्याची रेल्वे पुलिसां बरोबर बसका जाली। रेल्वे अथॉरिटी खंय वास्को स्टेशनाचे अपग्रेडेशन करता। कुळे आनी काले रेल्वे स्टेशन अपग्रेड करचे म्हणून खंय सरकारान सांगला। आमचे वेगवेगळे इश्यूज आशिल्ले रेल्वे बरोबर ते मेळपा खातीर तांकां आपयल्ले। तेंच्यांनी वास्को रेल्वे स्टेशन आतां सामकें अपग्रेड करता। आमी तांकां कुळे आनी काले ही दोनूय रिक्वेस्ट केल्या आनी त्यान भायर वेगवेगळे रेल्वेचे इश्यूज आशिल्ले पयलीं ते सगळे तेंच्या कडेन डिस्कस करून तांकां म्हणजे जो लिडर ऑफ ऑपोजिशन तो एक आशिल्लो LC ओपन दवरची म्हणून ताजेर प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी वांगडा चेतन गावस। उज्ज्वला स्किमीच्या लाभार्थ्यांक बरी खबर। केंद्र सरकारान प्रधानमंत्री उज्ज्वला स्किमी सकयल LPG गॅस सिलिंडराचे सबसिडी 200 रुपयां वयल्यान वाडोवन 300 केली। कॅबिनेटाचे बसके उपरांत केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुरान म्हायती दिल्या। उज्ज्वला स्किमी सकयल आता घरगुती सिलिंडर 600 रुपयांनी मेळटलो। गोंयच्या काजूच्या नांवान आफ्रिकन काजू विकतल्यांचेर एक्शन घेवपाचें शिनाल शेतकी मंत्री रवीन दिलां। असलो वेव्हार करतल्यांचेर धाडी घालात म्हूण गिरायक खात्याक खंय स्पश्ट निर्देश दिल्यात। असल्या वेव्हाराक लागून गोंयच्या काजूच्या मार्केटाचेर खंय परिणाम जाता। राजभवनाचेर मिलेट उत्सवांत शेतकी खात्यान गोंयच्या काजूचेर प्रदर्शन दवरिल्लें। येतात आनी ते आमचे गोंयचे काजू म्हणून व्हरतात आनी हाडटा आनी आफ्रिके काजू विकतात। आमची टेस्ट ही ते आनी आमचें नांव म्हणजे गोंयची काजूचें नांव खराब जाता। ते लागून आमी सांगता तांकां चॅक करा म्हणून। केव्हा पासून कारवाई होणार? केन्ना जाली ऑलरेडी आमी इंस्ट्रक्शन दिलें। रवी म्हणटा गोंयची फेणी खंय थंडेक बरी। फेणी असली फेणी खंयच आसना, वर्ल्डाक ना।
आनी ती फेणी जी आसा आमची ती सगळे आरोग्या बरी सगळे कामां बरी इवन ल्हान भुरग्यां पासून रेनी सिजनान तेव्हा भुरग्यांक ल्हान दिता अजूनय दिता लोक की तेणे करून थंडी जायना. शेतकीय धोरण जानेवारी म्हळ्यार पुराय जातले. तालुका पातळीचेर बसका घेवन लोकांचे सुचोवणे घेतले म्हूण शेतकीय संचालक नेविल आल्फान्सो सांगता. इनपुट्स मागल्या सजेशन मागल्या सगळ्या लोकां लागीं आनी आमकां खुबशीं सजेशन आयल्यां. सुमार आयज 850 सुमार सजेशन आमची जाल्यां एज ऑन एस्टरडे. प्लस ग्रामसभा घेतल्या, जायते जाणांनी ग्रामसभा घेतल्या. सो तांची सजेशन आमकां ह्या आठवड्या भितर येतली, ती आमी इन्क्लूड करतले. ताजे भायर गेले ते मिटिंगेक आमचे एग्रीकल्चर मिनिस्टर म्हणल्यार तरी कोण लोक उरलो आसतलो. सो तांचे खातीर तालुका लेवल एक आमी सेशन घेतले एवरी तालुका लेवल. म्हणजे जेडीओक आमी बरयल्ले आसा आमचे लोक पंचायती हेची जाली. प्लस आनीकूय आमचें सजेशन केन्नाय दिवूं येता अशें. दिवाळेची सुटी अकस्मात बदलली तें सारकें न्ही. भुरगीं, पालक, शिक्षक आपापल्या सुटयां प्रमाण प्लानिंग करतात. हॉटेलां वा फ्लायट तिकेटी बूक करतात तांचें लुकसाण. वेल्यान तुळशीच्या लग्नाची सुटी गेली. गोवा फॉरवर्डाचो महासचिव मोहनदास लोलयेकाराची सरकाराचेर खर टिका. नॅशनल गेम्सा निमतान सरकारान दिवाळेच्या सुटयेचें शेड्यूल हालयलां. डिमांड इतलोच की दिवाळीची सुटी ही जी प्रिपोन केला तातूंतल्यान तुमी भुरग्यांचें लॉस केला, तांचे पॅरंट्साचें इकॉनॉमिकल लॉस केला आनी तुळशीचें लग्न पेल्यान दवरला ज्या तुळशीचें लग्न. सो त्या दृश्टीन हांव सुटी 2 म्हयने दी किंवा 6 म्हयने दी हांव हाजेर हें उलयना. ते एज्युकेशनिस्ट उलोवं दी कितें उलोवपाचें तें. तुळशी लग्न जो हिंदूच्या दृश्टीन म्हत्वाचो सण, नाल्यार खंयच्याय हिंदून सांगचें किंवा बीजेपीच्या कोणी येवन सांगचें की तो सण म्हत्वाचो न्ही म्हण हिंदूचो. अशें हिंदूची जायते सण आहा तुळशी लग्न आमकां व्हडले पडणे गेल्लो आमकां जायते हे आहा हें सांगचें तांणी. चीफ मिनिस्टर जाल्यार चीफ मिनिस्टरान सांगचें. लास्ट मिनटाक 11 आवर्साचेर सांगतलो की ना हें बंद. सो तें जावंक शकना. तुवें विचार करपाक जाय की बाबा तांगेले घराचें फॅमिली प्लॅनिंग उरता, फॅमिलीचे एक बजेट उरता आनी त्या दृश्टीन तांगेले सगळे एन्जॉय करपाचें हें उरता. नाल्यार मागीर टायम मेळना न्ही. बरें मे म्हयन्याक भुरग्यांक परतो व्हरता म्हणटा तें सांगूं येना. एप्रिला इलेक्शन म्हणल्यार तें मागीर परतें मे म्हयन्याक आनी कितें येवंक शकता. सो शिक्षकाचे दृश्टीन कसं जाता की शिक्षक हे 12 म्हयने ड्युटीर उरतात. सेन्सस कर, इलेक्शन ड्युटी कर आनी कितें कर. सो अशे परिस्थितीन तांगे सुटी लास्ट मिनीट कट करूंक तें रॉंग. आनी हिंदुत्वादी सरकार म्हणणाऱ्यान जर तुळशी लग्नात जर विचारूय करना तर तेंय रॉंग. मागीर तुमकां कांय पडून गेलो. तुमकां फक्त हिंदू जाय रस्त्यार नाचपाक, विरुद्ध खंयच्या धर्माच्या विरुद्ध हें करपाक. तांकां मुळाक हिंदू बद्दल कळकळत ना, हिंदूच्या सणा बद्दल तांकां आत्मीयताच ना. देशांत 18 सुवातांचेर आतंकवादी हल्ल्याचो प्लान आशिल्ल्या आयसिसच्या 3 दहशतवाद्यांक दिल्लीत धरल्या उपरांत तांचें गोंय कर्नाटक कनेक्शनाचो बोवाळ. ह्या दहशतवाद्यांचो पश्चिम घाटांत गोंय कर्नाटकाचे शिमेर रानांत प्रशिक्षण तळ आशिल्लो म्हणून रिपोर्ट. गोंयचो DGP म्हणटा गोंयांत येवना. दिल्ली पुलिसां कडच्यान गोंया विशीं इन्फो ना. पाणथळ वाठार सांबाळ वेवस्थापन कायद्या सकल गोंय राज्य पाणथळ वाठार अधिकारिणीन 9 थळां पाणथळ म्हणून अधिसुचीत केल्यांत. मसुद्याचेर लोकां कडच्यान 7 दिसां भितर म्हणल्यार 25 नोव्हेंबर मेरेन हरकती आनी सुचोवण्यो मागयल्यात. साश्टींत 5, मोरगांवां 2, फोंडे आनी दिवचले दरेकी एका तळ्याचो आस्पाव आसा. पाणथळ वाठार संरक्षण आणि व्यवस्थापन कायदो 2017 प्रमाण पर्यावरण आणि हवामान बदल खात्याचे गोंय राज्य पाणथळ वाठार अधिकारिणीन 9 थळां पाणथळ म्हणून अधिसूचित केल्यात. अधिसुचोवणी 28 सप्टेंबराक अधिकृत राजपत्रांत उजवाडाक हाडून अधिसुचोवणी मसुद्याचेर लोकांकडच्यान 60 दिसां भितर म्हणल्यार 25 नोव्हेंबर मेरेन हरकती आनी सुचोवण्यो मागयल्यात. साश्टींतले 5, मुरगांवचे 2, फोंडे आनी दिवचलचे दरेकी एका तळ्याचो हातूंत आस्पाव आसा. साश्टींतले आंबोलन तळे, कमला तळे, बिबकी तळे, बागबाट तळे, लागोवादे सीमा तळे, मुरगांवचे मायमोळे तळे, व्हडले धाकटे तळे, फोंडेचे मोयंगाय तळे आनी दिवचलचे लांबगांव तळे अधिसूचित केला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. पणजे महापालिकेचे नवे बिल्डिंगेची मुख्यमंत्र्यान बुन्याद घाली. प्रकल्पाक 75 कोटी खर्च. काम रोखडेंच जातलें म्हणून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयला. हे बिल्डिंगेंत कर्मचाऱ्यां खातीर अंडरग्रावंड पार्किंगा सयत बाकीच्यो सुविधा आसतल्यो. जी सुडान प्रकल्पाचें काम हातांत घेतलां.
So we are going to reconstruct the entire CCP building, the full thing, the Ruski block as well as the shops which are around. So it will be a huge project encompassing the entire area. So there will be underground parking also, street parking also, there will be commercial shops and our municipal office premises also over here. So who is going to construct? G Soda is constructing. So it will be done by G Soda. CCP पणजेंतल्या एका नवीन इमारतीची गरज आशिल्ली. आज CCPचो फावंडेशन स्टोन घालता म्हाका खूब बरें दिसता. आयच्या काळांत प्रशस्त अशी बिल्डींग CCPची जाय आशिल्ली म्हाका दिसता. ताचें एडमिनिस्ट्रेटीव ऑफिस बाकीची सगळी प्रिमायसीस आनी हाज्या खातीर CCP एप्रॉक्सिमेटली 75 crores रुपीज खर्च करून बेगीन ही बिल्डींग कंस्ट्रक्ट करता. पणजेकारां खातीर हे पुराय CCP खातीर हे एकमेव सिटी कॉर्पोरेशन ऑफ द पेंजीम गोंयांतले एक बरें प्रशस्त इमारतीन जाय आशिल्ली ताचो आज फावंडेशन स्टोन घालता. जाता तितके बेगीन प्रोजेक्ट पुराय जाता आनी ताचें आमी लोकार्पण करता. थँक्यू. गोंय येरादारी खात्याच्यो रस्तो सुरक्षा सप्तका निमतान गोंयभर कार्यावळी. ताचोच भाग म्हूण दिवचली येरादारी खात्यान जागृतीक पथनाट्य सर्त दवरल्या. स्टॉप एक्सिडेंट बिफोर दे स्टॉप यू ह्या विशयाचेर पथनाट्य करपाची. 6 ऑक्टोबर ते 12 ऑक्टोबर मेरेन गोंयभर रस्तो सुरक्षा सप्तक. ह्या वर्साचो 12वो गोवा स्टेट रोड सेफ्टी वीक जावपाचो आसा. तेजे इनॉग्रेशन जे आसा ते मडगांव आसा आलिंगल हायस्कूल टेक्निकल स्कुलान. हो रोड सेफ्टी वीक जो आसा तो गव्हर्नमेंट आमचो ऑर्गनायज करता. डायरेक्टरेट ऑफ ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट ऑफ गोवा तो आता ऑब्जर्व करतले आमी 6 तारखेच्यान म्हणजे हे प्रोग्राम स्टार्ट जाता 6 ऑक्टोबर ते 12 ऑक्टोबर पर्यंत. हितून आमचे ऑफिस ऑफ असिस्टंट डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट बिचोलीन वेरियस प्रोग्राम्स दवरलेले आहा. तितून आमी डिलिव्हरी ऑफ लेक्चरां दितले स्कुलांनी कॉलेजींनी. आमी ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन दवरला, क्विज दवरल्या. तशेंच आमचे शॉर्ट फिल्म हे स्पेशल आमी एक दवरला. भुरग्यांनी डायरेक्ट वॉट्सॅपाचेर ते आमकां धाडचे. आमचो जो कॉम्पिटिशन आसतलें पळय स्ट्रीट प्ले कॉम्पिटिशन ते 9 तारखेक आसतलें आनी 3 डिफरंट लोकेशन्स लायक सांकळे, बिचोले आनी वाळपय 3 जाग्याचेर जे स्ट्रीट प्ले करपाचे स्टेज आसतली. आनी जशें जशें आमकां एंट्रीज येतल्यो पळय आतां वाळपयचे समज एंट्रीज येयल्यो तांकां आमी मे बी वाळपय एकोमोडेट करतले आनी कोण बिचोलेच्यान येतले तांकां आमी बिचोले एकोमोडेट करपाक ट्राय करतले आनी सांकळेचे थंय सांकळे. पर्वरी स्पेशल भुरग्यांच्या संजय स्कुलाचो वोकेशनल विभाग दुसरे कडेन शिफ्ट करतात. सध्या NCERTचे बिल्डिंगेत क्लासी चलतात. मात आतां पर्वरीच्या सायक्लोन शेल्टरांत शिफ्ट करता म्हूण संजय स्कुलाचो चेअरमॅन सिद्धार्थ कुंकळकारान सांगलां. सध्याची NCERT बिल्डिंग पोरणी जाल्या. संजय स्कुलाचे वोकेशनल सेक्शन जे आसा ते आतां NCERTच्या ओल्ड बिल्डिंगेन चालू आसा. आमकां ते जागो दिला. ती बिल्डिंग आसा ती खूबच जुनी बिल्डिंग आसा आनी ते कंडिशनूय बरें ना. म्हणून आमी गेल्या वर्साच्या डिसेंबराक आमी सरकारा कडेन मागिल्लें की आमकां खंय तरी वेगळो जागो दिवचो म्हणून. त्या अनुशंगानच कमिशनर ऑफ डिसेबिलिटीज कमिशन श्री गुरुप्रसाद पावसकरजी हांणी 1 जानेवारीक ऑर्डर काडिल्ली की आमकां कलेक्टरान मदत करची आनी थंय खंय तरी अल्टरनेट जागो आमकां एवेलेबल करून दिवचो. त्याच धर्तीचेर पयर ताणें फाटल्या म्हयन्याक आनी एक ऑर्डर काडली की हे अर्जंटली घेवचें म्हणून कलेक्टरान. आनी आमी मुख्यमंत्र्यांकय मेळ्ळे. मुख्यमंत्री वॉज व्हेरी सिम्पॅथेटीक टू द कॉज आनी ताणें इमिजिएटली आपल्या ऑफिसाकय सांगलें की हे फॉलोअप करून संजय स्कुलाक अल्टरनेट जागो करून दिवचो म्हणून. आनी त्याच धर्तीचेर कलेक्टरान पयर ऑर्डर काडल्या आमच्या पंचायतीक की आमकां थंय पर्वरी सायक्लोन शेल्टर जें आसा जें फक्त खंय तरी इमर्जन्सीच्या वेळारच यूज जाता तें हरशी वेकंट आसता ते आमकां वापरपाक दिवचें. आनी एक ते ग्रावंड फ्लोराचेर ते स्ट्रक्चर आसा आनी ते इट्स अ डिसेबल्ड फ्रेंडली बिल्डींग. म्हाका दिसता इट्स अ गूड डिसिजन फ्रॉम द गव्हर्मेंट सायड. शिरवडे रेसिंग क्लब ऑफ गोवान ग्रँड सुपरक्रॉस रेसीच्या बॅनर, लोगो आनी जर्सीचें अनावरण केलें. सुवाळ्याक क्लबाचो मुखेली योगीराज कामत आशिल्लो.
1 जानेर 2024 दिसा मडगांवां सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांटा लागीं सुपर क्रॉस रेस दवरल्या. सर्तींत राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय रेसर वांटेकार जातले. आशियाई गेम्सांत भारताची विक्रमी कामगिरी. 11व्या दिसा मेरेन 19 पदकांची लूट. जकार्तांत जाल्ल्या फाटल्या आशियाई गेम्सांत 70 पदकां जोडपाचो विक्रम भारतान मोडलो. भारतान आतां मेरेन 17 भांगरा पदकां, 30 रुप्या, 32 कांशा पदकां जोडल्यात. आज नीरज चोप्रान जॅव्हलिन थ्रोंत भांगरा पदक जोडलें. तेवटेन बांगलादेशान T20 सेमी गाठली. शुक्रारा भारता आड T20. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.